कोरिंतकारांक पावलूचें पयलें पत्र. पावलू धर्मदूत आपल्या हक्कांची राखण कोत्ता. चॅप्टर 9. हांव स्वतंत्र न्हय, हांव धर्मदूत न्हय. आमच्या सोम्या जेजूक हांवें पळोवंक ना. सोम्या सवें तुमी म्हजें वावराचें फळ न्हय. दुसऱ्यांक हांव धर्मदूत न्हय जायन, पूण तुमकां तरी हांव धर्मदूत, कित्याक हांव धर्मदूत म्हूण खात्री दिवंक तुमीच सोम्या सवें म्हजो शिक्को. म्हजी टिक्का कोत्तात तांकां हो आसा तयार म्हजो जबाब. आमी केल्ल्या वावरा पासत आमचें उदार पोसण मागून घेवंक आमकां हक्क ना कितें? हेर धर्मदूत आनी सोम्याचे भाव आनी केफास पर्यान आपले क्रिस्तांव पोतिनीक आपल्या सांगाता घेवन भोंवतात. तोच म्हाका हक्क ना? आनी तांचे भाशेन तिका म्हज्या सांगाता व्हरूंक हक्क ना म्हाका? वो फकत बार्नाबासाक आनी म्हाका आमचें उदार पोसण जोडचे खातीर वावर करूंक कायदो आसा? कोण तरी एक दाकांचो मळो लायता आनी ताचीं फळां खायना खंय? एक हिंड पोसून कोण तरी ताचें दूद पियेनासतना रावला म्हूण आसा? फकत मनशां सैबाचे जानवायेचें उलोवप हें म्हजें? समूतूय तेंच शिकयना कितें? तर मोइजेसाचे समृद्धींत अशें बरयल्लें आसा, मळणी कोत्तल्या बैलाच्या तोंडाक मुसकें घालूं न्हय. देवाक बैलांची इतली काळजी आसा जायत? वो सारकें आमचे पासत देव अशें उलयता म्हूण सांगचें? दुबावीण आमचेच खातीर हें बरयलां, कित्याक शेत कोसतात तांणी तें बोरमाश्यान कोसचें, आनी शेत मळटात तांणी आपणाक पिकाचो वांटो मेळटलो म्हूण बोरमासो धरून तें मळचें. आत्मीक बियां तुमचें मोदें आमी वोंपल्या उपरांत तुमचे कडचें संवसाराच्या वस्तूंचें पीक आमी घेतलें जाल्यार हें कितें चड जालें? दुसऱ्यांक तुमचे वयर असलो हक्क आसा जाल्यार आमकां तांचे परस अदीक व्हड हक्क आसचो न्हय? तरी आसता ह्या हक्काचो आमी उपयोग करूंकच ना. पोत्तेंच जाल्यार क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाचे परगटणेक कसलीच आडखळ घालिना जावंक सगळे तरेच्यो अडचणी आमी सोंसून घेता. देव मंदिरांत सेवा कोत्तात ते देव मंदिरांतलेंच आपलें जेवण खाण घेतात, आनी वेदीची सेवा कोत्तात ते वेदीचेर भेटयल्ल्या दानाचो वांटो आपणाक घेतात म्हूण नकळत तुमी? तशेंच जीं कोण शुभ वर्तमान परगटतात तांणी शुभ वर्तमानाचेच परगटणेंतल्यान आपलें उदार पोसण घेवचें अशी सोम्यान आज्ञा घाल्ल्या. तरी पूण असल्या हक्कांतल्या एका हक्काचो पर्यान हांवें उपयोग करूंक ना, आनी आतांय जाल्यार ह्या हक्कांचो उपयोग करूंक सोदता म्हूण हांव हें बरयना. अशें करचे परस हांव मरूंक तयार. शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका व्हडविकेचें कारण न्हय. तें देवान म्हजेर घाल्लो एक कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे आपखुशेन हें काम केल्लें जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी, पूण म्हजे आदीन केल्लो कारबार हांव मानून घेतां अशें जालें. तर म्हजी मजुरी कितें? इतलेंच, शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें हक्क सोदून हांव तें फुकट परगटतां हातूंतच आसा म्हजी मजुरी? दिता तें हक्क सोडून हांव तें फुकट परगटतां हातूंच आसा म्हजी मजुरी? सगळ्या मनशां सरी हांव स्वाधीन जावनय जाता तितल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जालां. जुदेवांक जोडून घेवचे खातीर जुदेवां सरी हांव जुदेव कसो वागलों. समृद्धीचे आधीन आसलेल्यांक जोडून घेवचे खातीर जरूय हांव समृद्धीच्या आधीनपणांत ना, तरी समृद्धीचे आधीन आसलेले परी हांव वागलों.
तशेंच समूत नासलोल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव समूत नासलोले परी वागलों. तरी हांव देवाचे समृद्धी भायर आसलोलो मनीस म्हूण म्हाका धरूं नाकात. सारकें सांगून हांव क्रिस्ताचे समृद्धीच्या अधीनपणांत आसां. असोक्तांक जोडून घेवचे खातीर असोक्तां मोदें हांवूय असोक्त जालों. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक तरेच्या लोकां पासत हांव तांचे मदलोच एकलो जालों. शुभ वर्तमान हाडटा त्या आशिर्वादांत म्हाका वांटो मेळचे खातीर शुभ वर्तमान विस्तारचे पासत हें सगळें हांव कोत्तां. खेळा मैदानार धांवपी सगळेच धांवतात, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण नकळत तुमी? तर इनाम जिखून घेवचे आशेन नेट्टान धांवात. दर एक पेलवान सगळ्या वस्तूंचो त्याग कोत्ता ते जाल्यार एक विनाशी मुकूट जोडूंक अशें कोत्तात. पूण आमकां मेळटलो तो एक अविनाशी मुकूट. हांव धांवतां तो दोळ्यां मुखार हेतू दवरिनासतना धांवना, आनी कुस्ती खेळ्ळां तो वाऱ्यार मुट्टी मारून खेळना. दुसऱ्यांक शुभ वर्तमान परगटल्या उपरांत हांवूच देवाची शिक्षा पडलोलो जायना. जावंक म्हजी कूड धोंडोवन गुलामा वरी तिका हांव दोमावून दवरतां. देवाचें उतर हें.